उत्तरेकडे नेऊया. उत्तरेक एक परिस्थिती कशी असा की उत्तरेच्या बाबतीत कोणूच उलयना. एक विचित्र परिस्थिती आहा. सगळे जाण तुमी सुद्दां कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो पळय तो सावथाकच केलो. उत्तरेक अशें तुमी धरून चल्ल्यात की श्रीपाद भाऊ किंवा तांगेलो जो कॅन्डिडेट कोण डिक्लेअर जातलो आनी एक टर्म दिवपाचो म्हणून. नाही तसा प्रश्न ना. कशें आसा आज पर्यंतचे श्रीपाद भाऊचे इलेक्शन तुम्ही पळयलें जाल्यार इवन दो बीजेपीची वेव नासूं किंवा नासूं ते एका तरेन निवडून येत आशिल्ले, पण आजो ह्याय वेळार ते निवडून येतले काय ना हाजी गॅरंटी ते स्वता दिवपाक शकना ना बीजेपी दिवपाक शकता. परिस्थिती अशी आसा की नाइलाज आसता प्रॉबब्ली तांकां बीजेपी टिकेट दिवपाक शकता, कारण ही मायट हॅव मोर चान्सीस दॅन एनी वन ऑफ द अदर्स टू विन दीज इलेक्शन्स इफ एट ऑल ही विन्स दीज इलेक्शन. पण अजून पर्यंत म्हाका एक उत्तर श्रीपाद भाऊकय विचारान दिसता, प्रश्न विचार श्रीपाद भाऊकय विचारान दिसता आनी भारतीय जनता पार्टीकय विचारान दिसता की एक बहुजन समाजाचो नेतो म्हणून ताका लोकांनी निवडून दिलो अजून पर्यंत नॉर्थ गोंयच्या प्रत्येक बहुजन समाजाच्या वोटरान ते तांचे फाटल्यान रावले. पूण बहुजन समाजाक कितें रिटर्न मेळ्ळें हो प्रश्न आसा. बहुजन समाजाक भारतीय जनता पार्टी कडल्यान कितें रिटर्न मेळ्ळें हो एक प्रश्न आसा आनी हो मोठो प्रश्न आसा. एक जेन्ना लिडर तांचे सारको 5 टर्म निवडून येता तेन्ना ही शूड हॅव बिकम मोस्ट पॉवरफुल पर्सन इन बीजेपी इन टर्म्स ऑफ ट्रायंग टू बी इन अ पोजिशन वेर ही शूड नॉट बी आस्किंग की म्हाका हांगा सीट जागो कित्याक दिवना, म्हाका हांगा आपोवंक कित्याक ना, म्हाका हांगा कित्याक म्हज्या हांगा नांव कित्याक ना. हे प्रश्न भाऊ सारक्या नेत्याक विचारचे बीजेपीक पडपा जायना आनी हाची बीजेपीक लज दिसपाक जाय की ताचे सारख्या नेत्याक इतले वर्सांच्या जे निवडून आयिल्ल्या नेत्याक आमी कसो लाचार करून दवरला. पण ह्या लाचारीक प्रश्न हो आसा की अशा प्रकारचे लाचार जे उमेदवार आज जाला ताका आज लोक वोट दितलो की आज एक नव्या उमेदीक लोक वोट दितलो हो प्रश्न एक निर्माण जातलो. प्रत्येक संभ्रम जो आज लोकां मदीं आसा नॉर्थ गोंयच्या तो दिसता म्हाका आमी खंय तरी क्लियर करचो पडटलो. सो आमी अजून कांयच उलोवना नॉर्थचे, पण 3-4 दिसां भितर आमी काँग्रेस पक्षा कडेन आमी संबंधान आसा, टचान आसा. आमी तांकां सांगिल्लें की एक पर्याय दिवया लोकांक, एक असो पर्याय दिवया लोकांक की लोकांक दिसुनी की हातल्यान एक उमेद निर्माण जातली की हो निवडून आयलो जाल्यार कितें तरी करतलो. एक नवो उमेदीचो पर्याय. काय एक दोन नांवां हांवें सजेस्ट केल्या. इट्स आउट ऑफ द बॉक्स समथींग वीच आय हॅव सजेस्टेड, बट अल्टिमेटली कॅन्डिडेट इज गोइंग टू बी फ्रॉम काँग्रेस पार्टी. जर हांव जर आशिल्लो हू कुड हॅव एक्चुअली द फायनल ऑथॉरिटी फॉर दॅट कॅन्डिडेट आय वूड हॅव सेड he should be the candidate. Come what may, and I'm sure he could be one of a good leaders as far as Goa is concerned. Goa Congress is also concerned. Honest, now तुका आज सांगना तुका मागीर च्या पिता आसतना सांगता. पण म्हाका दिसता you will also be happy to vote for that. Okay.